नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोदी सरकाराचे 3.0चो रोजगार बजेट 5 वर्सांत 4 कोटी युवांक 500 मोठ्या उद्देगांनी स्किलिंगाक एप्रेंटिसशीप, त्या उद्देगांक पीएफाचेर सवलत, ITIचे विविधीकरण, गरिबांक 3 कोटी घरां, 1 कोटी घरांक फुकट सोलर वीज, MPSचो फेरनियाळ, GST सोपो सुटसुटीत जातलो, टॅक्साच्या तंट्याचो निकाल, मोबायल भांगर रुपे सवाय, अर्थमंत्री सीतारमणाचे सेगीत 7वें बजेट. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs. मोदी सरकारान पगारी वर्गाक तातले तातून बरीच थाकाय दिल्या. वर्साक 17,500ची टॅक्स सूट, नवे टॅक्स रेजिमात 12 लाखांच्या वर्सुकी येणावळी मेरेन स्लॅबात थाकाय, पयल्या 3 स्लॅबांनी दरेक स्लॅबात 5,000 टॅक्साची थाकाय, स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 वेल्यान 75,000, म्हयन्याक 1 लाखा मेरेन पगार घेतल्याक थाकाय. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. केंद्रीय बजेटाचेर मिक्सअप प्रतिक्रिया. सरकार पक्ष आनी उद्देगाचो चडसो येवकार, मात विरोधकांक बिहार आनी आंध्राच्या खासा पॅकेजींचे उस्तरें. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा बजेट देशाच्या सर्वांगीण उदरगतीक गती दिवपी, विकसीत भारताक बुस्ट. उद्देगांनी प्रस्ताव पळोवन अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. विरोधक म्हणटा खुर्सी बचाव बजेट. हांव केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हिचे खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बरें बजेट, सामान्यांक आधार दिवपी बजेट, त्याच बरोबर नारी शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आनी किसान शक्ती हे 4 मुद्दे फोकस करपी हे बजेट आसा. ह्या बजेटांतल्यान विशेष करून युवकांक बूस्ट मेळटलो आणि इंटर्नशीप, एप्रेंटिसशीप ह्या सारकेली स्कीम लॉन्च करता आसतना स्किलिंग, रिस्किलिंग कन्सेप्ट हो कन्सेप्टांतल्यान एक वर्क कल्चर डेव्हलप जातलो. They have laid a lot of stress on
women empowerment. This has been being done since maybe a few years back onwards. But this time also she has given a lot of freebies, you can say. 1.5 lakh they just announced will be a skilling loan which will be introduced soon. Also, they have introduced for domestic graduates. They have introduced a loan of around 1 lakh with an interest subvention of 3%. That is also a welcome step. And third is abolishing taxes on angel investors, on startups, and on new entrepreneurs. This is very, very important in order to encourage new investment and new entrepreneurship. And this has also been taken care of. So with these are the main highlights that we have seen from this budget. As I said, it's in continuing with what had happened in the vote of account and also in keeping with our roadmap to prosperity with a prosperous India in 100 years of our independence. Again, from an industry point of view, from the taxation, an industry always wants to reduce the litigation, and there is a lot of measures again as far as taxation is concerned. There is going to be a comprehensive review of the Income Tax Act itself. This is an act which has been formed in 1961, and to reduce the intricacies in them and to simplify this act, I think there are going to be a lot of measures, I think, which is really going to help the industry. Actually, आज रिएक्शन जनरली ऑल ओवर इंडिया तेच रिएक्शन आला की सरकार वाचोवपाची बजेट आसा. It is not country centric budget, it is a budget which is Bihar centric. बिहाराक ताणी इतले सॉफ्ट दिल्या 26,000 कोटीचे रोड्स आणले ते आनी अशें करून म्हणजे लाखांनी करोड फक्त बिहाराक दिल्या कारण नितीश कुमारा शिवाय सरकार जगपाक शकना. आज प्रत्येक गोष्टीचे टॅक्स आसा. पयशे मोडल्यार टॅक्स, पयशे जोडल्यार टॅक्स, पयशे मोडना कितें घेतलो जाल्यार टॅक्स, कांय करना जाल्यार टॅक्स, ओगी बसल्यारूय टॅक्स, जितो आसल्यारूय टॅक्स, मेल्यारूय टॅक्स. अजून मेरेन लँड ग्रॅबाचे एकूय प्रकरण पुराय तडीक लागिल्लें ना. कांय प्रकरणां कोर्टात खासा कोर्ट थारावन प्रकरणां फास्ट ट्रॅक करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. प्रस्न तडीक लावंक SIT आसतना केशी कोर्टात नाका, काब्राल उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कायदेशीर सल्लो घेता. विजयाचो कमिशनाचो थोमणो गेल्ली जमीन मालकाक परत ना ती ना. SIT करपाचे सीएमाचे उद्देश आशिल्लो की खंय तरी लक्ष घालून काबार करपाक. हांव हांगा रेफरन्साचे जे विचारता म्हणजे ईचे आसा डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट. कसलो ऑनरेबल कोर्ट आसा आनी खंयची केस आसा स्पीकर सर? हाज्या खातीर स्पेशल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हो जो आहा पळय न्ही हो आमी डेजिग्नेट करता आनी जेणे करून सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय रिलेटेड टू डॅट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज कारण तेजे चार्जशीट करप सगळ्यो केसीस चालू आसा. A to Z केसीस सगळ्यो चार्जशीट जाल्या उपरांत ताका एकूच कोर्ट जो डेजिग्नेट करपाचो चल्ला स्पीकर सर आमी फायनलायज करता आनी तेज्या उपरांत ह्यो केसीस ज्यो त्यो एक्सपेडायट करपाक येता. आतां कोर्टान लोकांक कित्याक घालपाक जाय स्पीकर सर? म्हणजे म्हाजे बाट त्या चोरान विकले पण हांवें आतां वचून तो चोर म्हणपाक आनी कितें उरला स्पीकर सर? म्हाका दिसता स्पीकर सर हे रिपोर्ट घालूनच तांकां रिवर्ट करपाक जाय. तांकां कोर्टान वचो सर, कोण जे चोरी केल्या पळय तांकां वचो कोर्टान. जे लोक सामान्य लोकांक जे फ्रॉड जाल्ले आसा तेणी कित्याक कोर्टान वचपाक जाय म्हणून SIT केली स्पीकर सर. दीज आर फ्रॉडुलंट वेदर द गव्हर्मेंट वील कन्सिडर. कोर्टाक घालनाका स्पीकर सर. कोर्टान वर्सां चलता केसीस. हें जायना वेन इट इज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड वेदर गव्हर्मेंट हॅज पावर्स टू रिवर्ट इट बॅक. हांव इतलेच एश्युरन्स हे म्हाका येता आनी रिवर्ट करचे हे लोकांचे जे फ्रॉडुलंट जाले ते हे म्हाका आन्सर करचे. इफ तुवें म्हटलां तें सजेशन्स बरें आसा. जर आमी कोर्टाक गेले अशा पद्दतीची लँड हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आनी बाकी लिगल टीम हांचे कडेन डिस्कशन्स करता आनी दिल्ल्या वन मॅन कमिशनाच्या सजेशनाच्या प्रमाणे इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाताला पळयता. कमिशनाची डायरेक्ट पावर जी तुवें उत्तरान दिल्या ती अशी आहा की आयडेंटिफाय लेकुना इन डिपार्टमेंट प्रोसिजर्स. सो कमिशन म्हणटा तें ओगीच येदो व्हडलो आवाज केलो आनी लास्टाक कांय ना तें पोचेक जालें. ते कमिशनान फक्त तुका रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्टाचो अर्थ ना कित्याक ती जमीन परती कोणाच्या नांवान आयली ना. स्पीकर सर कमिशन आयलें, कमिशनान कमिशन घेतलें आनी कमिशन गेलें. जमनी तश्योच आहा. 22 FIR जाल्या आउट ऑफ 93. मायनिंगा खातीर कोणाचेच घर वा खंयच्याच देवळाचेर परिणाम जावचो ना मुख्यमंत्र्याचें उतर. दिवचले कांय कडेन मायनिंग सुरू जालां. घरां देवळां वचत म्हणून थळाव्यांक हुस्को. आमदार चंद्रकांत शेटयेन प्रस्न काडिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा
लोकांक त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेतले. की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात देवळां आसात ती काडपाचें आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्लें की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमचे कडेन डिटेल ना जाल्यार डिटेल नाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें तुमी अजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक कित्याक लोकांक अजून फियर आसा फक्त कितें आसा लोक थंड आसात सो ताचेर क्लियर करपाचें. स्पीकर सर तांचो कन्सर्न आसा आमचे मायनींग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनींग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही ही एरिया त्या लिजाच्या भायर कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले त्या लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेवीट दितले तांकां आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तिके भायर दवरप. ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हें अफेक्ट जावचें न्ही आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत देवूळ आनी घर कोणाचेंच वयचें ना हाज्या खातीर सरकार जी गजाल करपाक जाय पळय न्ही ती करतलें. तांच्यांनी विचारल्या टायम फ्रेम एट प्रेझेंट मॅटर इज इन हायकोर्ट त्या खातीर आमी 100% लोकांच्या बरोबर आसा तांकां जो कितें एफिडेवीट ते फायल करपाक जाय बिहाफ ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट वील फायल. आनी बोरये पुलाक लागून एकूय घर वचना 1,20,000 चौखण मीटर खाजन शेतपुलाच्या कामाक वता मुख्यमंत्री सांगता. शेत पिड्ड्यार करून सरकार शेतकारांच्या पोट मारता म्हणून आमदार विजयान प्रस्न काडिल्लो. पूल खंय कोळसो भरूंक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो आरोप. शेतकारांक मेळून प्रस्न सोडूंक आपूण स्वता उलोवंक तयार म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. शेतकारांचे प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजना काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणून म्हणटात की कितली घरां आनी कितले खाजान जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता. तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदाउट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डेमोलिश करचें पडना. हातून खरीफ सिजनान एग्रीकल्चर करता रबी सिजनान तुका भाजी मेळटा सो इट इज अ कंटिन्युअस थिंग. सो ताका तूं क्वॉन्टिफाय करून हे पयशे घेवन तूं घरा वच अशें सांगूंक शकना कित्याक तांचें पोट ताजेर डिपेंडंट आहा. कसलोय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केला फॉर द अलायनमेंट. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रीज करता आसतना म्हाका खबर आहा की तसलो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच बट ताच्याच बरोबर सायडींतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचे ताजे फुडें कितें करपाचें? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता हें तुका तितक्या पॅचा लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले. ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची म्हजी काय तुजी हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता. हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा? ह्या शेतकारांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा. So this is the fear of the people that coal will be transported and your letter states that Mormugao Port Trust has been given priority. म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिजम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल. नीट परीक्षेचो विशय एकदांचो सोंपलो. नीट परीक्षा परत घेवपाची गरज ना म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो निकाल. परत परीक्षा घेतल्यार 24 लाख भुरग्यांचेर परिणाम जातलो अशें कोर्टान म्हणलां. पेपर लीक जाल्ल्याचो खंय पुरावो ना. परीक्षा रद्द केल्यार चुकीची प्रथा पडटली.
5 मायाक 4750 सेंटरांनी नीट परीक्षा जाल्ली. पावसाचो नेट ल्हव ल्हव देवंक लागला. 26 जुलय मेरेन हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट, 27 तारखेर खंय येलो. वेधशाळेचो अदमास दर 24 वरांत बदलत आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारतले म्हणून अदमास. झाडां पालसणां कोसळपाचे प्रकार सुरूच. मजगतीं शिवोले रेशनाच्या दुकानाचेर झाड पडले. दुकानदारान सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केला. चड पावस पडिल्ल्या कारणान मांद्रेच्या सुमार 30 ते 40 शेतकारांक दणको बसला. शेतांनी उदक भरिल्ल्या कारणान पीक पिड्ड्यार जाला. पावस चड पडलो म्हणजे साधारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता साधारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं त्याच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना. फर्स्ट टायम आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आहा. साधारण 40 शेतकरी आहात तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेला. सोमारा सांजे सांताक्रूज तिस्क फोंड्या बागायतदारा कडेन एक व्हडलें झाड पडून एका रेजिडेन्शियल सोसायटीच्या एका फ्लॅटाच्या छपरार पडलें. कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना, मात घरमालकाक लुकसाण जालां. मांद्र्या मेन रोडाचेर बँक ऑफ इंडिया लागीं पोरणे आंब्याचें झाड पडलें आनी रस्तो आडवला. कोणाक दुखापत जावंक ना. उजो पालोवपी दळ आनी वीज खात्याचे कर्मचारी घडणूक थळार आसात. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून आनी पावसाक लागून आडपय पंचायत वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाड पडलें. ह्या घडणुकेंत 2 चारचाकी आनी 1 दुचाकीचें लुकसाण जालां. वाठादेव सरवण दिवचले घराचेर झाड पडिल्ल्यान शेडीचें लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या 2 वर्सांत 36 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यात. आमदार एल्टन उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पालक भुरग्यांक सरकारी शाळांतल्यान काडून खासगी आनी एडीड शाळांनी घालतात. ताका लागून खंय परिणाम. बर्थ रेट देंविल्ल्यानूय खंय भुरग्यांचो आंकडो उणो जाता. Because of fear and anxiety in the minds of parents and general public about the possible closure of government primary schools have increased due to the recent shutdown of almost 36 government primary schools over the last 2 years. What steps does the government take to respond to this situation? Speaker sir, 30 आनी 100 स्कूलां प्रायमरी स्कूल्स बंद पळय गोंयांत 36 100 तुगे मतदारसंघांत म्हगे मतदारसंघांत 2 एशकोन लास्ट 2 years this ह्या वर्सा 20 to 24 25 and 22-23 11. सो स्पीकर सर कित्या लागून बंद पडले ही स्कूलां म्हाका सुद्दां सरकार हेचेर कांय नोंद घेयना. 35 स्कूलां बंद पडले इन लास्ट 2 years प्रायमरी स्कूल्स. एडेड स्कुलांनी भुरग्यांक घालपाक सुरवात केली आनी बर्थ रेट फेल जालो प्रायमरी स्कूलां. बर्थ रेट कमी जाला. ताळपोत्र गायलो बर्थ रेट कमी जाला. ताका लागून पेरंट्स बर्थ रेटूय कमी जाला. कोळंगुटे मंगळारा सांजे रस्तो खचलो. बागा सर्कल ते ला कलिप्सोच्या रस्त्यार फोंडारे पडत आसात. सिवरेज लायन घालत सावन खंय लोकांचो त्रास वाडला थळावे सांगतात. सरकारान एकामेकांक बोटां दाखोवची सोडून लोकांच्या प्रस्नाची खंय तड लावची. आनी हे वोणे पडात आसा कशें पडटा कितें आतां कांयच कळना. पयलीं पडलो टिटोस कडेन आतां थंयसर आयज वा आनी आतां फुडें थंयसर पडपा आसा. हे जे कितें करता न्हू हे कॉन्ट्रॅक्टराचे कामां दिता मातशें पावरफूल कामां करून घेवंक जाय. डुप्लिकेट कामां जावंक कळना. अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता डुप्लिकेट कामां करून जीव नाकात. बरें करा कितें करता तें बरें करा लोकांक लागून लोकांचो जीव वाचोवपाक लागून. हांगा लोकांक त्रास जाता खूब त्रास जाता हांगासर. आनी बारीक वाटेक व्हडें पडलेले गेल्या 2 वर्सां हांवूच बरयतालो तें व्हडें. आतां म्हाका दिसता हांव परतून भायर सरूंक जावपाक आनी ह्या फुडें हांव सरतलो. गुड आफ्टरनून. आता परत आम्ही माय नेम इज सपनेश वांगणकर अँड आय एम द बोर्ड मेंबर फॉर विलेज पंचायत कलांगूट. हांगासर आतां तुमी पळोवंक शकता काल 2 दीस जाले हांगा व्हडें पडत आहा. द एंटायर रोड रायट फ्रॉम बागा सकल टील ला कलिप्सो
इट्स गॉन फॉर अ टॉस. सारके पिड्ड्यार जाल्ले चालूच कोणे आतां ही 100 मिटरा पयलीं आनी एक 2 दीस जाले होणो पडलेलो प्लस हे सायडीकसून एक होणो पडला. सो चालूच हे आहा. हे आमचे पळय रोडाचे डिस्ट्रक्शन हांगा जाल्ले आसा. आय स्टार्टेड रायट फ्रॉम सुरेज नेटवर्क हांगा पळय स्टार्ट केल्लो एक 7-8 वर्सां जालीं पयलीं तेन्नासून जेन्ना पळोवंक स्टार्ट केलो ते चालूच आमकां 2-2 वर्सांनी हे त्रास भोगचे पडटा. आमच्या लोकलांक तशेंच ट्युरिस्टांक हांगा पळय कलंगुटान कोण येता पळय तांकां चालूच त्रास घेवचे पडटा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाचे 7व्या बजेटाचेर मार्केटाक व्हडलेशें अजाप ना. मुखेल प्रस्ताव मार्केटाच्या अदमासाक धरून आशिल्ल्यान मदीं मातशी नेगेटिव्हिटी सोडल्यार सेशन सोंपतना ट्रेडिंग आशिल्लें तशें फ्लॅट जालें. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाच्या फाटभुंयेर रोजगार केंद्रीत बजेट, इन्कम टॅक्सात सूट हाचो अदमास मार्केटान आदींच केल्लो. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.